नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन येवजणेकर बोईसराक जोडपी सुमार 1.5 किलोमीटर लांबायेचो बोगदो खणपाचें काम यशस्वीपणान पुराय जालां अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. हे येवजणे खाला 7 दोंगराचे बोगदे तशेंच एका दर्यांतल्या बोगद्याचो आस्पाव आसा अशें रेल्वे मंत्र्यांनी सांगलें. बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है. ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू. टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल. NIAन 2023 वर्सा बंगळुरूंतल्या जेल रेडिकलायझेशन प्रकरणात लष्कर ए तैयबाच्या 3 आरोप्यां आड चार्जशीट दाखल केल्या. सार्वभौमता आड कारस्थान रचिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. तशेंच शस्त्रां, दारुगोळो आनी डिजिटल उपकरणां एकठांय केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा. कुख्यात आतंकवादी टी नसीर हाका सोडोवपाचें कारस्थान केल्ल्याचो तांणी खुलासो केला. आरोपी अनीस फातिमा हाणें जेलींतल्यान लॉजिस्टीक सपोर्ट दिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान तशेंच विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी भारताचो विकास प्रवास तंत्रगिन्यानाक लागून नेटान चालू आसा अशें आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें. 2025 वर्सा खातीर आपल्या खात्याचो नियाळ दितना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी 2014 सावन सरकारान विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाक चड प्राधान्य दिलां हाचेर भर दिलो. तशेंच देशाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे खंयच्याय सरकारान खाजगी क्षेत्राक आदार दिवपाचो उपक्रम मुखार आयला हें तांणी नदरेक हाडून दिलें. To accelerate the private sector participation, which is the Research Development Innovation Fund of rupees 1 lakh crore. I think unique of its kind. PSA would wear me out. You hardly find it even in other countries. But since we are opening up in a big way to a greater integration between the public and the private sector, so therefore, with all the sensitivity and consciousness, it was realized that we have to give them an initial push in the noble hope that then finally they would take over. So, and secondly is the other news of the year is the National Research Foundation, which has been keeping in mind the Indian ethos named Anusandhan. Again, this is also distinct because not many countries have this, some of them just US, Germany, but I can say that the model that we have adopted is better than all the other models. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज बजेट आश्वासनां आनी अर्थसंकल्पीय अंमलबजावणी विशीं सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नोव्हेंबराच्या निमणे मेरेन अर्थसंकल्पांतल्या 54% वापरांत आयला आनी 31 मार्च मेरेन 95% बजेटाचो वापर जातलो असो हावेस उक्तायला. चडशे प्रकल्प प्रक्रियेत आसा आनी ते पुराय करपाचे निर्देश लेगीत दिल्ले आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी GST आनी खण विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नांचेरूय जाप दिली. आज बजेट एश्युरन्स आणि बजेट इम्प्लिमेंटेशन या दोन्ही गजालींचेर मिटिंग्स घेतलेल्यो. बजेट एश्युरन्सीस जे आहा पळय न्ही टील द नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत रिव्यू आशिल्लो. 54% बजेट जे आसा पळय आमी युटिलायज केला आनी ज्या स्पिडीन आमी आसा त्या प्रमाणे 95% बजेट जो आहा पळय न्ही हो कंप्लीट जातलो टील द 31st of March आमी म्हणटा त्या प्रमाणे. सेकंड थिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आसता पळय न्ही दे आर शिफ्टिंग ऑलवेज फ्रॉम द दीस इयर टू द नेक्स्ट इयर ऑल्सो. हाफ प्रोजेक्ट जो आसा तो ह्या वर्सात पुराय जाता. सो त्याच धर्तीचेर ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इन लायन आसा. सेकंड वन इज बजेट एश्युरन्सीस विच एवर गिवन बाय द डिपार्टमेंट. ही बजेट एश्युरन्सीस परत एकदा रिवायज करून सगळी बजेट एश्युरन्सीस फुलफील जावची. स्पिडी GST रेव्हेन्यू कलेक्शन वाडपाक जाय आशिल्लें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर. तशें तें जावंक ना. इट इज लिटल बीट ताचो थोडोसो इफेक्ट जाला. मायनिंगेचेर एंटायर मिटींग जाली. तातूंतल्यान आमी 12 ब्लॉक आतां पर्यंत ऑप्शन केला. भितरले 5 ब्लॉक ऑलरेडी स्टार्ट जाले. 4 ब्लॉक स्टार्ट जावपाच्या वाटेर आसा ते जातले. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी तिसरो जिल्लो निर्मितीच्या सरकाराच्या निर्णयाक तयार जाल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक सरकारी कामां करपाक आदार जातलो अशें तांणी सांगलें. I welcome
this step taken by the government of Goa, and again it was supported by the central government. The Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister, both of them have taken a good decision, good initiative. कितें जातालें पयलींसून आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आसात. गोवा हावेवर इज अ स्मॉल स्टेट and तिसरो डिस्ट्रिक्ट आमकां डिफिकल्ट दिसतालो, बट द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर and the central government came out suggesting that Goa need another 3rd aspiration district. And in aspiration district, Chief Minister rightly pointed out that aspiration of the people of Gramin, rural people have to have a special focus, attention and special schemes. हाजे खातीर म्हाका दिसता की आमचे काणकोण, केपें, सांगें आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांचो एक डिस्ट्रिक्ट केलो, वो म्हणजे 3rd district. And this third district is rightly named as Kushavati, because Kushavati पहिले जर जायत हजारो वर्सां पासून कुशावतीचो उल्लेख आसा आनी this is the river which is connecting all. शिरोडेच्या कला सागर सांस्कृतिक संचालनालयाच्या जोडपालवान 27वे अखिल गोय बाल संगीत संमेलन सार्वजनिक माची शिरोडा बाजार हांगा आयोजित केले. अध्यक्षपदार उदका स्रोत आणि सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार खास सोयरे म्हणून नव्यान वेचून आयिल्लो जिल्लो पंचायत वांगडी डॉक्टर गौरी शिरोडकार, सरपंच पल्लवी शिरोडकार तशेंच आदले जिल्लो पंचायत वांगडी नारायण कामत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार बाल कलाकारांनी उमेदीन वांटो घेवन आपली कला सादर केली. कलासागराच्या विद्यार्थ्यांनी भरतनाट्यम, गायन तशेंच वादन सादर केले. पळोवया ताचीच एक खासा निमंत्रित डॉक्टर गौरी शिरोडकर हांणी विद्यार्थ्यांची तुस्त केली. आज आम्ही शिरोड्या हांगा कलासागर सांस्कृतिक केंद्रान आयोजित केल्ल्या 27वे बाल संगीत संमेलनाच्या कार्यक्रमाक हांगा सगळी उपस्थित आसात, जमल्यात. हो कार्यक्रम फाटली 26 वर्सां आमी करत आयला संस्थेच्या माध्यमांतल्यान, आणि आमचे गोंय सरकाराचे जे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा त्यांच्या आदारान जोड पालवण म्हणटा तसो कार्यक्रम दर वर्सा हांगा शिरोड्या बाजारान आयोजीत जाता. आणि ह्या कार्यक्रमा फाटल्यान उद्देश असो की गोंयभरच्या, न्ही फक्त शिरोड्या गांवच्याच तर गोंयभरच्यान जे बाल कलाकार आमचे गायन आसूं किंवा तबल्याचे कलेन किंवा संवादिनी अशे वेगवेगळ्या ज्या आमचे पारंपारीक कले भितर जे शिकतात, शिक्षण घेतात, तांकां आपली कला सादर करपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या उद्दिश्टान हे बाल संगीत संमेलन जवळ जवळ 26 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ले. आणि ते दर वर्सा न चुकता म्हणटा तशी आमची संस्था आयोजीत करत आयिल्ली आसा. आणि त्या खातीर संस्थेच्या सगळ्या आमचे जे वांगडी आसा तेंचेय बीन खरें म्हणजे अभिनंदन करपा सारकें आनी तोखणाय करपा सारकें काम आसा की बरें गजाल तेणी इतलीं वर्सां सातत्यान चालू दवरल्या. भारतीय बायलांच्या हॉकी पंगडाचे मुखेल प्रशिक्षक म्हणून शॉर्ड मरीसनेची नेमणूक जाल्या. ही घोषणा आयज हॉकी इंडियान केल्या. ह्या डच नागरीक खेळगड्याक 2020 वर्सा टोकियो ऑलिंपिकात भारतीय बायलांक इतिहासीक 4थ्या क्रमांकाचेर पावयल्ले. कोच मरीसने हाका FIH हॉकी बायलांच्या संवसारीक करंडक पात्रताय सर्तीत भारतात प्रवेश मेळोवन दिवप हे पयलेच आव्हान आशिल्ले. ही सर्त 8 ते 14 मार्च मजगती हैदराबादात जावपाची आसा. कोच मरीसने 14 जानेवारीक भारतात पावतले. उपरांत 19 जानेवारी सावन साई बंगळुरूत राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिराक सुरवात जातली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक
1228 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.